नाव कितें आहा आयज आमी प्रेस कॉन्फरन्स आमी आपयल्या ती स्पेशली की थोडे दीस जाले 5 दीस सुमार जाले एक शूट आउट जाल्ली आनी तो अमर नायक म्हणटा तो न्यू वाड्याचो रेजिडेंस तो आयज ते शूट आउटाचेर ताजो एक खून जालो आनी तो जावन आसलो न्यू वाड्यांचो. आतां आमी सदांच जेन्ना कितें एक पुलिसांचे कसलेंय जर काम जर सारकें जायना वो कल्प्रीट वो कोण मर्डरर वो कोणूय तर मेवना जाल्यार आमी सदांच तेंचेर टिका करतले. पण आयज जशें हो बोगमळो ते लुगाराचेर ह्या दाबोली कॉन्स्टिट्युएन्सीन हो खून जालो, ही मर्डर जाली आनी जावन एक नशीब म्हणटा ते एक पुलिसांचे जसो जो कल्प्रीट तो स्पेशली गाडी घेवन रेंट अ कार तो घेवन तेणे यूज केल्ली शूट आउट करपाक. ती गाडी कितें कसले प्रॉब्लेमा लागून ती गाडी थिंगाच उरली आनी तो एक लिंक म्हणटा तो पुलिसांक मेवलो आनी त्या लिंकाचेर पुलिसांनी विदीन 12 hours 12 वरांच्या भितर पुलिसांनी ते कोणी जो शूट आउट केल्लो मारलेलो जो अमर नायक म्हणटा ताका 12 वरां भितर धरलो. आमी नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टी आमी ह्या पुलिसांक कॉंग्रेच्युलेट करता कारण जेन्ना जेन्ना पुलीस खंय जर कसलेंय काम जरी तर जायना वो कसलोय कल्प्रीटाक धरपाक जर ते कडेन जायना जाल्यार आमचे तेजेर आमी बोबाट मारून आमी तेजेर जायते हें कोत्तायच. पूण आयज आमचो टायम म्हणटा तो असो की आमी तांकां एप्रिशिएट करपाची ही सारकी गरज आनी आमी जशें जशें इतल्यो केसी आहा ज्यो जे कितें पेंडींग आहाय त्यो हेच भाशेन एक जाता जाल्यार वॉर फुटाचेर धरा. कारण जेन्ना जेन्ना असले कावज घडटा आनी हे भाशेन दुसऱ्यांक कोण मारता हो बायक इनोसेंट मनशाक वो कसलेय कितें चुकीक वो कसलेय हितून तेन्ना हे पुलिसांनी आपलो जीव रिस्कार देखून घालून आपलो इल्लो टायम देखून पिड्ड्यार करून पुलिसांनी असल्या मनशांक धरपा जाय. आनी धरपा कित्याक जाय लागून म्हणटा हांव म्हणटा ह्या कामा लागून कित्याक ना जाल्यार जे भाशेन जो कोण कोत्ता कोणाचेरूय एक अन्याय कोत्ता तो मनीस सुसेगाद आसता वो ना जाल्यार एक पाटी एक पॉलिटिकली इन्वॉल्वमेंटूय आसता. वो कोणाचोय कोण एक साथी आसता कोणाचोय एक हे आसता आनी ह्यो केसो अश्योच लिंक ज्यो हे करपाच्यो सॉल्व करपाच्यो केसो तश्यो उरता. सो हे भाशेन जावपाक जायना कित्याक कोणाकूय असले कोण हे घेता कायदे तो हातीन घेता आनी दुसऱ्याचो जीव हे भाशेन घेता वो कोणाकूय तर त्रास करता त्या मनशाक धरपाचो पुलिसांचो कायदो. कित्याक धरपाचो कायदो कित्याक कोणाकूय त्रास करपाचो कोणाकूय अधिकारी ना. ह्या कामा लागून आयज आमी आनीक पावटी म्हणटा जी ही केस तुमी सॉल्व केली म्हणून पुलिसांनी कल्प्रीटाक धरलो म्हणून हांव तांकां कॉंग्रेच्युलेट करता.